भयणी बाबांनो, आज शेवटच्या नोवेनाक आमी विशय घेतला तो म्हळ्यार दिव्यांग बाबा भयणींक बागा घेवन तांकां भरवशान बरोवया. ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करतना म्हज्या जिवितान घडिल्ली एक घडणेच म्हाका याद जाली. आनी ही घडणी अशी, म्हज्या वडिलांनी म्हाका एके फिरकुशेन पाठयलो आनी त्या फिरकुशीन हांवें वावर सुरू केलो. सगळ्या फिरकुजांनी होच वावर चलता, तो म्हळ्यार अदीक करून जाणट्या आनी चलूंक भोवूंक जाय नासलेल्या मनशांक जेजू व्हरून दिवंक. ही संद म्हाकाय पावती जाली आनी संद घेवन हांव जेजूक घेवन वाड्यांत जेजू दिवंक गेलो. जायत्यांगेर गेलो आनी थंय एका घराचेर दाराचेर हांवें नॉक केलें आनी भितर सावन कोण भायर सरना. एक पावटी मारलें, दुसरे पावटी मारलें, तिसरे पावटी मारून हांव मुखार वचूंक लागलो. तेन्ना भितर सावन असो आवाज आयलो, फादर राव, हांव म्हज्या पुताक तयार करतां. हांव रावलो. दार उगडलें. एक आवय आपल्या हांडीर घेवन एका पुताक आंगान मोटवो आनी गिन्यानान भुरग्या सारको घेवन आयली. आनी हो भुरगो सगळोच खुशाल उडयो मारतालो, फादर आयला, फादर आयला, जेजू घेवन आयला, अशी खुशालकायेन उडी मारतालो. जेजू दिलो आनी हांव चालीक लागलो म्हजे वाटेक. दुसऱ्या म्हयन्यान तसोच गेलो आनी जसो जेजू दिलो आनी मातसो वेळ तांगेर हांव बसलो. तेन्ना हांवें तांकां विचारलें, हो तुजो पूत, तुका अशें न्हय? फादर, अशें कित्याक म्हणटाय तूं? तो म्हाका अशें न्हय, ती जावन आसा म्हाका खुशालकायेची खुणा. आमचो कुटूंब एकवटान तो सांबाळटा. कित्याक ताका 40 आनी 5 वर्सां आसलीं पूण आंगान मोठवो, भुरग्याचें गिन्यान ताचें. मोगान आमी जियेतांव, सांगातान आमी जेवतांव. सांजच्या वेळार म्हजें पूत घरा आयल्या बरोबर तांच्या बरोबर तो खेळटा. शेजाऱ्यां बरोबर वचून तांच्या घराब्यांनी आनी शेजारची मनशां ताची अपुरबाय करतात, ताका मानान ती लेखतात आनी तोवूय तांकां आनी आमकां आदार करता. आमचे सरभोंवतणी खुशालकाय तो वमता. म्हणटच तो म्हाका वचें न्हय, तो म्हाका एक देणें देवालें. आमचें कुटूंब एकवटान जेवंक आदार करता. तर भयणी बाबांनो, हें कुटूंब ह्या भुरग्याक घेवन बागा धरून एक बरें जिवीत जियेता आनी आपलें कुटूंब बरवशाचें करता. न्हयच त्या दिव्यान भुरग्याक बरवशो दिता, पूण आपलेंच कुटूंब बरवशाचें करता. ताका कुशीन दवरूंक ना, कुडान बंद करूंक ना, सोबी मजार ताका दाखोवड करतात. खुशालकाय तो हाडटा. तर भयणी बाबांनो, आयचो सेवा धर्माचो विशय तोच. दिव्यांग बाबा भयणींक बागा घेवन तांकां बरवशान बरोवया. आयची वाचपां आमकां तें शिकवण दिता, एकवटान जिवंक आपयता. सगल्यांक सांगाता घेवन एक नवो समाज बांदूंक, एक नवी प्रितूंक घडोवन हाडूंक आयचें पयलें वाचप उलो करता. आमी पळयता थंयसर जनावरां, रानवट जनावरां आनी पोसता ती जनावरां सांगातान जियेतात. रानवट जनावरांचे सैपूस म्हळ्यार दुसऱ्यांक गिरासप, खावून उडोवप. पूण हांगासर आमी पळयता सांगातान जियेतात. तशेंच रानवट जनावरां आनी जिवाणी मनशां सांगातान जियेतात. हेंवूय आमकां पयल्या वाचपान आयकूंक मेळ्ळां. म्हणटच आमकां कितें शिकयता? आमी एकवटान जिवंक आमकां शिकयता. आमी सांगातान चलूंक आमकां शिकयता. दिव्यान बाबा भयणीक सांगाता घेवन तांचें बळ, तांचें स्ट्रेंथ समजून घेवून तांकां बागा घेवन आमची फुडली चाल मारूंक आमकां आपयता. आनी शुभ वर्तमानान आमकां
ती शिकवण मेळ्ळ्या. कोणाक कळ्ळें काय जे जाणारांतान लिपोवन दवरलेलें ते साद्या मनशांक कळ्ळें. नेणारांक कळ्ळें देखून जेजू आपल्या बापाक आर्गां दिता, वाखाणटा. जे जाणारांतान लिपोवन दवरलें ते नेणाराक तुवें कुडीत केलें. कितें तें नेणाराक ओळखून घेतलो जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हूण. नेणार कोण असले? ते खारवी असले, ताजे शीस असले. पेद्रून ओळखून घेतलो देखून तांकां बापाक वाखाणटा. आज आमी सगल्यांक सांगाता घेवन जिवंक आमकां उलो आसा. म्हणून बागा घेवन वचूंक आमकां आपोवणें आसा. आतां बागा म्हणटा ताजेर 5 लेत्रां आसात. BHAGA. एक एक लेत्र घेवन आमच्या जिवितान कितें तरी आमी घेवया. पयले सुवातेर बी म्हळ्यार बॉड, स्ट्रेंथ, बॉड, घटाय. हें तर बॉड आमचे सुपुल्ल्या भुरग्या सोबे, ओवाळलेल्या भुरग्या सोबे, जांकां आमी दिव्यान भुरगीं म्हणटा, तांचे थंय तर ओळखोतेल्या हें बॉड. जाल्यार हांव ल्हान जावंक जाय, खालतो जावंक जाय. तेन्नाच की हांव तांचें बॉड ओळखून घेतलो आनी तांचे लागीं जे स्ट्रेंथ आसा, गूण आसा, ते फुलोवंक आदार दितलो. हांव तर व्हडपणान बोल्लोलो जाल्यार हांव तांकां सायडलायन करतलो, कुशीन उडयतलो. तर भयणी बाबांनो, म्हजी चाल दिव्यांग बाबा भयणी सोबे कसली जाल्या. म्हणटच म्हजें मन बदलून मोगाची भावना घेवन, मोगाची येवजण घेवन तांचे ताय दयाळ उदार जावंक आमकां उलो आसा. दुसरे सुवातेर तांचे हक तांचे सांबाळूंक आमकां उलो आसा. खंयचे हक? मुख्य हक म्हणल्यार तांचे शिकवण आनी तांकां बरी शिरवीच पावती करूंक. आनी दुसरेय हक आसात, फिरगोशेन भितर सरून फिरगोशेन मागणी करूंक, मिसाचे भेटोनेन भाग घेवंक. अशेंच एके फिरगोशेन घडलेली घडणी. एक आवय आपल्या दिव्यान पुताक घेवन फिरगोशेन आयली. मीस चलता आसतना तिचो पूत आवाज करूंक लागलो, ऊ करून. लोक डिस्टर्ब जालो आनी फाटल्यान पळोवंक लागलो. तिका लॉस जाली, तिका उणेपण भोगलें. पूण थंय आशिल्लो एक आशेर. तेणे म्हळें भिवपाची गरज ना. तुज्या भुरग्याक आमी येवकार दिता, तुका येवकार दिता. आनी फाटल्यान तिका चेर आनी एक चेर दवरलें बरे तरेन भाग घेवंक. आनी तिणें वचून त्या आसराक मीस सोंपल्या उपरांत म्हळें, म्हाका पयले फावटी कळ्ळें की फिरगोशेन असलीं मनशां आसात जी आमकां येवकार दितात, आमकां बरेपण भोगलें. तर भयणी बाबांनो, असल्या मनशां सोबे, दिव्यान भुरग्यां सोबे तर आमचे मदीं आसात जाल्यार तांकां येवकार दिवंक शिकूंक आमकां आपोवणें आसा. तिसरे सुवातेर आसने. म्हणटच तांचे आसने अनुभवूंक उलो केल्लो आसा. ह्या कुटुंबान ज्या घडणेन सांगला पळय ती, आमचे मदें दिव्यान भाव आसा म्हूण, हो पूत आसा म्हूण ह्या कुटुंबान ओळखून घेतलो. आनी ताज्या आसन्यान ती खुशाल जाली आनी ताका आदार दिलो. ताका वाडूंक, ताका खुशाल धरूंक ती वावुरली. आनी तोवूय तांकां हांसून नाचून खेळून खुशाल दवरतालो. म्हणटच आमचेय मदीं तर आसात दिव्यान भाव भयणी, तांचे आसने अणभवून घेवंक, तांकां मानान लेखूंक आमची जबाबदारी जावन आसा. आनी निमाणे कोडे वेच्या आदी जी म्हणटा गोवाय दिवंक आदार करप तांकां. एके फिरगोशेन एक दोळ्यान दिसूंक नाशिल्ले चेडूं आशिल्लें. आनी हें चेडूं आपल्या पादवीकाराक अशें म्हणटा, म्हाका दोतोन शिकोवंक जाय. जायत्यांनी आडखोडी हाडली, तुज्यान शिकोवंक जावचें ना. पूण पादवीकार ताचें स्ट्रेंथ, ताचें बळ तो जाणो आसलो. ताका फुलोवंक दिवचे खातीर, ताचे स्ट्रेंथ आनी ताचे गूण फुलोवचे खातीर पादवीकारान एक ऑडियो तयार केलो दोतोन्नीचो आनी ताका दिलो. आनी ह्या भुरग्यान शिकून आपलो बाबडदाची गोवायकी दिली दुसऱ्यांक. अजून पर्यंत ते फिरगोशेन ते दोतोन शिकयता. तर भयणी बाबांनो, असल्या मनशाचें बळ ओळखून घेवन तांकां ते शेगूण तांची देणी, तांचे जे गूण आसात ते फुलोवंक आदार दिवंक
आमची जबाबदारी जेन्ना आमी दिता तांकां बागा घेवन तांकां बोरवशान भरता आमी कुशीन तर दवरलेले आमी बोरवशान भरचूंक पावची नासले आनी निमाणे कोडे ए निमाणे कोडे ए आसा तांचो आवाज सगल्यांक पावतो जावंक जाय तांच्या गुणाची तोखणाय सगल्यांक जागृतायेन पावती जावंक जाय जेन्नाच की आमी असल्या भुरग्यांक बागा घेवन आमी दिव्यान भुरग्यांक बागा घेवन बरो समाज घडोवंक पावतले तांचें जिवीत बोरवशान भरूंक पावतले जेजू तेंच करूंक वावुरलो जो ह्या वेदीचेर हाजीर जातलो तर भयणी बाबांनो ह्या जेजू हाजीर जाताना दुसऱ्या सवय एकवट हाडूंक वावुरलो सगल्यांक स्वर्गीच्या राजाचें देणें पावूते केलें सगल्यांचें राज म्हूण दाखोवन दिली तो जेजू येतलो ह्या जेजूक आमी शेवून ताचे सारकेले शेगूण आमच्या जिवितान आपणावून दिव्या भुरग्यांक बागा घेवन तांचें जिवीत खुशाल भरीत करूंक भरवशान भरिल्लें करूंक वावरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया.